भावार्थान हो सगलो लोक ताका येवन हात लावंक सोदतालो म्हणून सांगला. जेजू आमच्या काळजांनी येता आनी तो आमचे आख्खे कुडीक आपलें जिवीत लायता. हें ताणें आमकां पयले वाचपान सांगलां ते प्रमाणे बावतिस्मा वरवीं घडोवन हाडलां. आनी आमची मनां आमी आजून ताचेर थिरावंक ना. ताचें उतर आयकता आमी, पूण तें आजून आमचे भितर रुजोवंक ना, भितर वचोंक ना. वचत जाल्यार कितें जाता, तेन्ना आमी ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक लागता. पळयात जेजू कशे भाशेन आपल्या बापायक एकवटोवन आपलें जिवीत सादतालो. शिश्यांक आतां तातूंतले निवडूंक जाय म्हणून ताणें आख्खी रातभर मागण्यांत सारली. कित्याक लागून? बापाची येवजण कितें आसा प्रत्येकाक. आतां खूब शीस आसलेले, तांतले आतां कोणाक म्हणून निवडचे तें बापायन ताका कळीत केलें. आमी वेळ बापा बरोबर होगेपणान सारलो की ना, मागीर देव आमकां आपली येवजण कळीत करता. आनी आमी पळयता जेजू तांकां हाडटा आनी मागीर तांकां निवडटा. तांकां मागीर तो दोंगरा वयले सकयल हाडटा आनी लोकांक शिकोवन दिता. दोंगरार म्हणजे देवा सरशी, दोंगर म्हणजे मातसो उंच न्ही, म्हणटच ते भाशेन देवा सरशी आमी रावता अशें तांचे मनांत आसलेलें. पूण देव आतां आमच्या काळजांनी आसा. आमी हिंचोरूय आसूं, जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच ताका आमच्यान स्पर्श करून आमचें जिवीत सारूंक जाता. मागण्यांत हांगसरूच आमच्यान रावन सगलो गोत ताका एकवटून रावंक जाता. सांत इनासान आमकां सांगलां, मागणें सगलो गोतूच आसा. कित्याक मागणें म्हणजे संबंद देवा बरोबर. देवाचो संबंद आमचे बरोबर सगलो गोत आहा म्हणटच सगलो गोत आमी मागण्यांत आसा. आनी मागण्यांतल्यान आमची उतरां कोन्यो चाल आमच्यो न्हय ताच्योच जावंक जाय. हे परी आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक आमी आतां सांत पिटर क्लेवरा कडेन मागया. जशे भशेन ताणें जेजूचो इतलो मोग केलो की आतां आमी सांत तेरेजा कलकत्ताची तिच्या जिवितान आमी आयकलां, ती जेजूचो मोग करताली आनी जेजू दुसऱ्या सोबें आसा, जेजूचो मोग ती तांचे सोबें करताली. आतां हाणें पिटर क्लेवरान आमकां आदी फुडेंच दाखयलां कशे भाशेन ह्या मनशांक, काळे मनीस जानवरां कशीं ताका लेखताले, असल्यांचो ताणें मोग केलो. ते सगळे घुवान भरलेले, घाण मारताली, व्हडले व्हडले घाय जाल्ले, असल्यांची ताणें मदत सेवा चाकरी केली आनी तांकां क्रिस्त दिलो. 3 लाख त्या काळार इतल्या वर्सांनी ताणें तितल्या लोकांक बावतिस्म दिलो आनी तांचो पोरमासूय केलो. आनी शेवटी तो मरतना ताचेशी कोणूच नासलो, एकसुरो तो मेलो. पूण तो एकसुरो नासलेलो, सगलो गोत जेजूच्या एकवटान ताणें जिवीत आपलें वारयल्लें, तें सारलें आनी हे भाशेन ताका स्वर्गीचो मान आनी संवसारांत सांतपण मेळ्ळें. तर म्हज्या भयणीन भावनो, हांव जाणो आमी खूब जाणां हे भाशेन आमचें जिवीत सादता. तें अदीक खोलायेन सादच्याक आतां थोडो वेळ आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता आनी ताचें बरेंपण आमचे सोबें सगळो गोत आसा. वायटपण, बरेंपण चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी आसा तितलें ताच्या नांवांत आमी भायर काडया, ताचेर आमी दवरया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिवन दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत काळजान भरून काडटा आनी ताका आमी सहकार करून ताचीच उतरां, ताचीच कोन्यो, ताचीच चाल आयच्या दिसा आमी दुसऱ्यांक अणभवूंक दिवया. आमेन.